काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन गेलो. आज द गोवानाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो साहेब अ सिंबल ऑफ पीस सेज मोदी. स्पीकर सर, प्रधानमंत्र्यान आमचे सिन्क्रॅटीक कल्चर म्हणल्यार कितें को एक्झिस्टन्स वयर काडलें की अशें आसचें म्हणून. आनी हें को एक्झिस्टन्स अशें वयर काडटना म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणटा तो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून. प्रधानमंत्र्यान गोंयचो साहेब म्हणून हो इशू एकदांचो बंद केलो असो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पूण गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस झेवियर जालो आसत पसून, पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून. 16 जानेवारीक ताजें फेस्त जाता आनी एक सदांच एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च, which is why somebody is seeking tenancy from the church. And Speaker sir, हांव हांगा on the table of the house एक हें दवरतां, कितें दवरतां, प्रूफ दवरतां, एक स्टॅम्प दवरतां, स्टॅम्प. हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें की ही हो जें फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हें हांव मुखेलमंत्र्याचे नॉलेजी खातीर हे स्टॅम्प हाडिल्ले आहा. हे स्टॅम्प हांव मुद्दाम दवरतां. दी रे CMक मातशें दाखय. हे इंडो पोर्चुगीज 1951चे स्टॅम्प, बिफोर वी गॉट लिबरेशन. सो तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली, हें तो प्रूफ करता. And it is a tri-centenary stamp. Tri-centenary म्हळ्यार कितें, 300 वर्सां जाल्लीं 1951. म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटें म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इश्यू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे मनान आपयता, तो आले सिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो, आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचें सिन्क्रॅटीक कल्चर हेज टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. एंड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years, which is there on this stamp, which is why I have sent it to you.